मुंगलार 19 माय 2024 मुखेल वोळ बापा वेळ पावलो पुतान तुका मोहिमा दिवचे पासत नियालाक आदार। आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आपल्या शिसां सांगाता आपल्या काळजाचे निमाणे ओतरेक वांटा आपल्या कोश्टा मोरनाचो वेळ जाचे वरवीं बापान दिल्ले कार्य संपाटणेक पावोन बापाक मोहिमा मेळचो वेळ आसलो। तो लागीं पावलो म्हूण जाणो जावन आपल्या शिसां खातीर बापाक मागणें कोत्ता। ते संवसारांत साणोना जावंक पूण तांकां आनी सगळ्या भावार्थ्यांक एकवटान सांबाळूंक आवडेता। पयल्या वाचपांत भाग्यवंत पावलू एफेसाच्या वडिलांक एकठांय हाडून तांणी आपले मुणयारपण काल्तिकायेन प्रमाणीकपणान आनी दुमाळ्यांत लेगीत ते खालचीदारपणी फुडें व्हरूंक आपल्याच मुणयारपणाची देख दवरता आनी उत्तेजन दिता। आयच्या दोनूय वाचपान आमी जेजूचे कार्य भावार्थान आनी प्रमाणीकपणान फुडें व्हरूंक आपयता। हें आमी करूंक देवाच्या संबंधान जिवंक जाय। पाप साहेब लियो 14वो एस्पान्याच्या सेमिनरिस्टां कडेन उलोवन म्हणटा, मुनिस्कूल रोचला देवाच्या संबंधान जिवंक। जेन्ना हें नातें दुबळें व उणें जावंक लागता तेन्ना भितरल्यान जिवीत गोंदळाक सांपडटा। जेन्ना आमी जेजूच्या संबंधान जिवन ताचो सोडवणेचो वावर आमच्या उतरां कोरण्यांनी फुडें वता तेन्ना तोच जेजू आमचो वेळ पावता तेन्ना आमकां मोहिमेवंत करतलो। म्हजो थाराव आयज म्हज्या जिवितांतल्यान जेजूक गोवायकी दिवंक वावुरतलें।